हे पय वयर चढला वायरी घेवपाक. अपय आमचा वायफाय. अपय हांव माझ्या 6 पॅक दाखयना तुका. मल्टी टॅलेंटेड सारखे फॅमिली पॅक दाखयता. नाका रे नाका ए यस यस यस. इसको तेरा सायकल दे दो 1 महीने के लिए. काय मरे संवसारान काय ना. अरे ती पिंक चड्डे बद्दल तीन काय सांगू ना म्हाका. की हे घातलेले भशेन कट्टी आणि अशें दिसता की खूप जाणट्यांचे कशें ते तर चालू आसा वायरिंगाचे काम. ऑप्टिक फायबर केबल. सो हे गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आज सकाळी फुडें आमी वायफायचे कनेक्शन दिता. युट्यूबाचेर व्हिडिओज अपलोड करपाक नाल्यार डिफिकल्ट जाता न्हू बिकॉज ऑफ दॅट. हे पय वयर चढला वायरी घेवपाक. येस फायनली. बरी हा न्हू ही निसण पळू जाता. हे धाकटुली जाता ही निसण. वयरसून दामले धाकटुली फोल्डेबल. इंटरनेट कनेक्शन ही आमकां मागीर युट्यूबार व्हिडियोज घालपाक नेट खूब कमी पडटा न्हू. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमी इंटरनेट कनेक्शन घेता. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाय गायज, कशी आसात? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. हांवें पयलीं स्टार्टींग म्हणूंक नासलें कित्याक की आमी आयज बिजी आसली वायफाय बसोवपाक. आनी न्हू गायज तुमकां एक खरें सांगूंक हांव न्हू आयज खूब खोशी आहा कित्याक की आमच्या घरान लागलो वायफाय. आतां तुमी म्हणटले वायफाय लागून इतली खोशी कित्याक? कित्याक की आमच्या घरान न्हू 0 रेंज येताली. खबर आहा तुमकां? म्हाका मागीर मोबायल म्हाजो वयर वाश्याक घालचो पडटालो आनी मागीर म्हाज्या मोबायला वयलो अवी हॉटस्पॉट घेतालो आनी व्हिडियो अपलोड करतालो. आनी व्हिडियो अपलोड करपाक कितलो टायम लागतालो खबर आहा? सकाळची 5:30-6 जायसर न्हू तेका बाबड्याक जाग्गो रावचो पडटालो. कोण उलो घालता दिसता म्हाका. सो गायज तुमकां खबर आसा कितलो त्रास जातालो तो. सकाळची 6-6:30 जायसर तेका बाबड्याक जागो रावचो पडटालो. मातसो स्क्रीन ऑफ केल्यार न्हू व्हिडियो कॅन्सल जाताली. कळ्ळें तुमकां? आमचे कडेन काय लॅपटॉप काय ना. त्या खातीर आमी कितें करता सांग, मोबायलाचेरूच व्हिडियो एडिटींग करता आनी मोबायला वयल्यानूच अपलोड करता. रेंज ना जाल्यार वाज न्हू. आनी एका वाटेन केन्ना इमर्जन्सी बी आसता आनी कितेंय धाडटलोय जावं कोणाक व्हिडियो कॉल करतलोय आनी फोन सुद्दां करीत जाल्यार लागना आसलो. हेच प्रॉब्लम फक्त आमच्याच घरान ना. कित्याक की आमचें घर मातशें न्हू अंडरग्रावंड आहा. त्या खातीर हांगा खूब 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 रेंजीची प्रॉब्लम सगळ्याच सिम कार्डाक. अपय आमचो वायफाय. अपय आनी यो आमकां काल गोटेर गावल्लो सकयल. तो आमी हांगासर हाडला. सकयल खूब हें आहा न्हू चुट्टा बिट्टा आनी तेका खूब गोटेल लागलेले आसा. पय हेतूर न्हू ताती आसलेले फुटलेले बाबड्यांचो चुरचुरे न्हू वरसून पडले दिसता. तेंचे घर इतल्या मेहनतीन करतात. सो आमी ह्यो आतां घरा हाडला. हेका कितें अवी डेकोरेशन कितें करतलो दिसता खबर ना. तो असले उबट गाबट कितें करीत आसता. आनी हे पय हे हेल्मेट हांगाच दवरला आनी गुंडूचे हेल्मेट घालून गेला. आनी गायज तुमकां खबर आहा ते जे गुंडूचे हेल्मेट आहा खबर आहा ते नाजाल्यार म्हाका घालचें पडटा. ते न्हू म्हाका बिलकूल आवडना. कसले दिसता ते अजीब गरीब. म्हणजे अशें दिसता की हे घातलेले भशेन कट्टी आनी अशें दिसता ते खूब जाणट्यांचे कशें. ते तर जाल्लेच आहा पूण तेका सेफ्टी काय ना. हांगासर लागता आनी फाटसून अशें हालता आनी अशें वयर येता पोपाडो कसो हांगा मेरेन. कळ्ळें तुमकां? त्या खातीर वाज आतां म्हाका न्हू नेवें हेल्मेट घेवपाक जाय. कसले सांग? पिकाचू, डोरेमॉन तसले. कळ्ळें तुमकां? कार्टून एडिशन जे घातले न्हू काय बरें दिसता. आनी मेन थिंग कितें सांग, म्हाका न्हू म्हाज्या केंसांक न्हू कट मारूंक जाय आसलो.
पळय म्हाज्या केंसांक न्हू स्प्लिट्स एंड्स बी खूब येयल्या. सो प्लीज गायज तुमी म्हाका सजेस्ट करात की हांव कसलो कट मारूं तो केंसांक आनी केंस कट करूं म्हाजे काय लांब वाडो तेंय तुमी सांगात. अवी म्हाका परत परत सांगता की केंस कट करूं नाका म्हणून, बरें लांब कर. एकदां न्हू म्हाजे केंस बरें लांब आसलेले कळ्ळें तुमकां. मागीर तकली बी म्हाजी दुखोंक लागली त्या खातीर म्हाका कट करचें पडलें. तरी पळयात 6 म्हयन्या भितर म्हाजे केंस बरें लांब जाले. इतलेंच केल्लेले. पयलींच्या व्हिडिओनी पळयात म्हाजे केंस कितले शॉर्ट आसले ते. बट स्टील हांव केंसांक कट मारूंक सोदता मातसो तरी स्प्लिट्स एंड्सा खातीर. सो प्लीज गायज म्हाका तुमी सजेस्ट करात आनी म्हाजेर बरो दिसोंक जाय. हांव जोकर बिकर दिसता न्हू तसलो कट म्हाका सजेस्ट करूं नाका सांगता तुमकां. हाय, अरे तेरे को मैंने परसों दिन बुलाया था मरे, क्या हुआ? रेमेडियल का करके नहीं आया। अरे अभी तो ट्यूशन से आया? हाँ, कब? अभी कौन सा सब्जेक्ट गया स्टडी की? मैथ्स। एग्जाम कब से है? पता नहीं। हैप्पी है या बोर है एग्जाम के लिए? हैप्पी हूँ। और तेरा पार्टनर रे वो शिवा, मैं पार्टनर मेरा और कोई है, गणेश। नीचे वाला गणेश. हाँ, ये नीचे। और तूने शिवा को छोड़ दिया? वो मेरा पार्टनर ही नहीं था, 10th में बैठता, 10th वाली क्लास में। हाँ, अभी उसको पकड़ा. और वो भूतनी रे, भूतनी दिखी थी तेरे को? हाँ, दिखी थी? दिखती हर दिन। क्या कह रही थी? बात कुछ कहती है, कुछ कुछ कहती है। क्या? बोलते है कि वो दीदी क्या करते हैं, वीडियो बना रही है क्या? हाँ. आयज आनी एक पॉप आहे टणटणीत सारखी पिकल्या, पण आता हांव काडचो ना. तू आहे मरे संवसारान काय ना. अरे ती पिंक चड्डे बद्दल तिने काय सांगूंक ना म्हाका. कित्याक म्हणतात ते? कोण आहे शिवाक पिंक चड्डी कित्याक म्हणटात रे? त्या तुला विचारत सांग रे तू सांग रे. तू मेन हिरो मरे आमचो, सांग तरी. शिवा चांगले तर शिवा मारताला मग. नाही रे मारतो शिवा माझो गट फ्रेंड मरे. शिवा ना रे मारतो न्हू. आज शिवा केन्ना मारता गो ल्हान भुरग्यांक? केन्नाच मारिना शिवा. ना रे शिवा इनोसेंट आमचो. आमी आयज एअरटेल आमचे सॉरी कितें म्हणटा ते वायफायचें कनेक्शन केलां घरा कडेन. आतां अपलोड करपाक व्हिडियो बऱ्यो पडटा आमकां. आनी खूब जाले मातशे व्हिडियोज भायर खूब केल्यो न्हू. आतां मातशे आमी थोडे 2 दीस हॉलिडे घेता, खंय तरी वयता मातशे भोंवपाक बीन. सो लेट्स सी. आतां आजून प्लॅन करूंक ना, पण आनीक 2 दीस शूट आसा म्हाका. शूट जालें काय मागीर पळोवपाचें कशें कितें तें न्हू. अवी पावस येतलो काय ना येवचो? कितें रे ती पावता बोणा मरे तू. हे व्हडलो ढोलको काडला भायर. नाका रे नाका. ए ढोलका नहीं निकाला रे बाहर. क्या क्या क्या? इसको तेरा साइकिल दे दो 1 महीने के लिए. 1 महीने के लिए साइकिल दे रहे मेरे को रेंट पे. देगा मरे पेट अंदर डालने के लिए. रिटर्न तेरे को. तब तक हम लोग अच्छे से घूमेंगे पैदल, मैं और तू. चलेगा? आज बारिश आने वाला है. पळय वारे पळयात कसले येता. वाव. ये राहुल पळय रे हांवें कितें चिंतलें सांग. हांगासर कितें बरें कुकींग करपाचो बांगडो बिंगडो म्हणून हांगा चारीनी. तर या आउटडोर कुकिंग. तू रेडी आहा? कोणाक कोणाक आउटडोर कुकिंग पळोवंक जाय ती सांगात पळोवया. तुम्ही आमकां 10 कमेंट मारतल्यात आउटडोर कुकिंग म्हणून जाल्यार आमी हांगासर ह्या शेतान कितें तरी बरें करतली. धासू न्हू रे सारकें. हय फिश कडी, बांगडो फ्राय, आहा हा हय पापलेट फ्राय आनी कितें रे सुंगटां. हा पापलेट रोस बी करतलो. खंय तू करतलो हांव खातलें. चलता मरे. हा चल. आनी तो तेका दिवप ना. तो कांयच करचो ना. तो कानो बिनो कट करचो ना. सगळें आमकांच करचें पडटलें उजो बिजो. तो फक्त ए दी 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 खातलो मागीर म्हणटले मातशें मीठ कमी आहा न्हू.
कितें म्हणटा आमी दोगात मरे खातली केन्ना करया संडे शुअर संडे कमिंग संडे शिवाकूय सांग ओके हा 5 o'clock बेगीन करचें पडटलें 4 बी शिवाकूय सांग न्हू रे अवी संडे आमी करतली प्लॅनिंग हय न्हू आमचे प्लॅनिंग येऊन जाता या हय येतलो आमच्या प्लॅनिंगान नाका रे तो खावपाकूच एका कांयच दिवया नाका हय शिवाक आफोवया आणि कोण कोण येता पळोवपाचे आनी कोण एंटरटेनिंग आहा तुजे कडेन सारको मजेन खाजी घालता तसलो जोक्स बी करता तसलो आहा का अशे मेंगडे कशे आहा जोक करतात तसला हा ते नाव किरण किरण धाकटो तुज्या येदो का व्हडलो मातशें व्हडला माझ्या हायटीन हा ओके तू कितले घा हा 5th ना आणि तुका गर्लफ्रेंड आहा मरे कितें बीन म्हाका कोण तरी सांगे तुका समृद्धी म्हणून कोण गर्लफ्रेंड आहा खंय तुजे कोणेन म्हणलें कोण तरी सांगी म्हाका तो झिंगा म्हणटलो कितें तरी दोन करतात कितें तरी सुहाना काय कितें तरी गर्लफ्रेंड आहा खंय तुजे शिवाची आसू ना काय गरम मसाला ना तो झिंगम कोण आता झिंगा शिवा झिंगा तो झिंगा म्हणजे ते सुंगटा अरे देवा माझ्या कसली नावा दवरला रे तुये त्यान दवरूंक ना तुला दवरला तुला तुला आमकां सांगता सगळे नाव डेंजर मरतो तू नाव दवरलाय तू तेका आता फाल्यां सोदता तेजें आनी एक नाव तेका कितें नाव दवर जाणाय सांगू तुका नानाचो डबो कितें नानाचो डबो बरें हे सारखें डान्स करूंक सोदताय तू सांग लगायलो जबली पिस्टी कर मरे डान्स कर मरे पिंक लिप्स कर मरे डान्स चिट्टी एकलैया वे मग कसले तर डान्स जाणा तू शकीरा रॅप सॉन्ग तू रॅप सॉन्ग म्हणा नाचतात चल रॅप कर डान्स करूया चल रॅप कर चल आई बंटाई क्या बोलती बमाए हिप हॉप के नाम पे तू बकचोदी फैलाए तेरे टांगे नहीं काटेंगे सीधा गला डालेंगे अगला डिस्ट्रैक्ट तो निकाल उसको भी खा लेंगे कर मर रैप कर मरे प्रॅक्टिस करून येतात शुअर मरा झाला बरा एट प्रेझेंट ममड़ा चप्पल का चमड़ा टांगों को काटेंगा करेंगा भंगड़ा म्हण मरे हा माय कसलो रॅप जाणाय तर तू तो त्या तरेचो रॅप नको मरे चा सगळे चा तो रॅप बीन न्हू मरे पळय काय कितें आता ही पळय हांगासर रसोई लागल्या पळय तरणी आहा ही नो ब्लॅक जातकू खावपाची बरें लागता बेस्ट लागता डेंजर आमाट गोड तुम्ही खाल्ला आसतले बेस्ट लागता माझी जाल्यार फेवरेट खूप केदे व्हडले झाड आसा ते पळयात तू इनो बुलबुलाक वाखाताय रे इनो बुलबुलाक ना तुझे क्लासी ना मरतो आसा रे अरे करे इनो बुलबुल ह्यो मॅट जाला रे तुझे क्लासी ना गे मरतो येलो चड्डी खय तो येलो चड्डी पिंक चड्डी येलो चड्डी येल्लो चेक आमच्या क्लासीत कोण ना मस्ती भुरगे आसा छक्के सगळे तशा क्लासीन टीचर असतात धावतात बाहेर मग तुम्ही तांकां कितें म्हणटा म्हाका न्हू कोणीन मारले न्हू रातचा लाट घेऊन मारता तेंका हा व्हेरी गुड फायर मारतो तो गणेश डेंजर हा माझ्या क्लासीन 5th कोण फ्रेंड ना न्हू हा. 5th कळले ना कसं मारतात तेंका हा वय बाई मरे तर म्हणून ना ते रोगात येतात त्यांना सोडतात ते वा व्हेरी गुड तू हे खंयच्या पिक्चरांतल्यान शिकला पुष्पा का KGF वा अभी कितें घालूंक लायल्ले भितर सच्ची में शक्ति मिलती है ड्रैगन तेरे को पता नहीं ड्रैगन फ्लाई घूम करके घूमते हैं वो उसको ऐसे काटने का अंदर उसमें डालने का पूरा चाय के अंदर तेरे को झूठी लगेगा सब बहुत ताकत मिलती है बहुत बहुत ताकत मिलती है एक पाँव पे ऐसा खड़ा रहेगा तू हाँ हाँ मैं दिखाऊं खड़ा रहेगा हाँ वो एक पाँव पे खड़ा रुका देखो ये मत
लेकिन तेरे में देखो तू गिर गया, ताकत नहीं है ना। तू गिर गया पहले बार में ही वो होता है। नहीं तू गिर गया, शक्ति नहीं है। इसमें बहुत सारा ताकत है वो ड्रैगन की चाय में। क्या उसमें अदरक डाल के अरे नहीं, अदरक डाला ना तो क्या होता है, आदमी पागल होता है, दिमाग खराब होता है सच में। क्या अदरक की तरह दिमाग भी घिस जाता है अदरक पी के। अदरक पी के अच्छा नहीं इसके लिए अदरक। तो बोलते हैं बंदर क्या कर रहे हैं अदरक हाँ। सही है। बंदर ने भी पैसा नहीं अदरक का वास आ रहा है मेरे को। वो ड्रैगन क्या है बस। ना, वो अदरक खाता है ऐसे, समझा। और वो बाद में हम लोगों ने क्या किया, उसको ऐसे काटा, उसका पूरा खून चूस के ये चाय बनाया, तो वो स्मेल आएगा ही ना। नहीं खून की तरह चाय दिखना चाहिए ना, तो ये कैसा है चाय? मिलावट किया है ना। देखो ना थोड़ा लाल जैसा है। चाय ऐसा रहता है, कभी हाँ सफेद रहता है ना, ये देखो कैसा कलर है, हाँ। लाल लाल जैसा है बीच में, तो वही है ना। आपको बोला तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो करके दिखाना, बोल के नहीं समझता है तो। ड्रैगन फ्लाई ला के देना। एक पकड़ के लेके आ, चलो मैं दिखाता हूँ इसमें डाल अभी तो हमारे वाले थे वो खत्म हो गए शायद। फिर आप भी झूठ बोल रहे हो बता। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगे। ड्रैगन फ्लाई अभी उधर है जो बाउडी के पास। बॉडी के पास के ड्रैगन फैन नहीं देता हूँ। बॉडी वाले है ना, वो बच्चों के लिए, तेरे जैसे बच्चे है ना उसमें डालने के लिए, मेरे लिए नहीं, उसमें ताकत मेरे को नहीं मिलेगा। तो कौन सा ड्रैगन? मैं वो बड़ा वाला डालता हूँ, इतना बड़ा रहता है ना वो। इतने बड़े रहते हैं। है इतना बड़ा नहीं रहते बाबा, वो अफ्रीका से आते हैं इधर इंडिया में। क्या पता है तेरे को? कुछ भी। हैं? वही है वो, अरे वही है वो। नहीं वो नहीं है। इतने बड़े कभी रहते ही नहीं। Right. Respect दाखवणं. सिक्स पॅक रे, हाँ. तुका हांव माझ्या सिक्स पॅक दाखयना, तुका मल्टी टॅलेंटेड सारखे फॅमिली पॅक दाखयता. असा रे पॅक्स किती हा भैया. फॅमिली पॅक आमरा हे पळय कितें केलां तें ऑर्डर, मॅगी फ्रेंच फ्रायज आनी हे पळय आतां येतले. टायम कितलो जाला तो दाखयता तुमकां पळय, रातची 11. कोणा वांगडा उलयताय रे? शोना वांगडा? नव्या शोना केला काय कितें? क्या लागो बडा कोणा वांगडा करता? बापा वांगडा तुझ्या? माझ्या बापा वांगडा? हय. कितें उलयताय रे? शोना केलाय दाखय पळोवया फोन. म्हणून तू म्हाका पासवर्ड बी सांगिना. दाखय मरे. मोबाईल तसो दिवंक मेळना. दाखय. हेजे कोण शोना बिना आसा जर तुमका सांगूंक सोदता एका तुकाच दवर म्हणून. खूप मस्ती करता, खूप म्हाका वाज हाडटा, माझे केस ओडटा आणि ही म्हाका नाकशी बी हेणीच लायल्या आणि म्हाका सांगता उनीर मामान लायला म्हणून. बाबा हांव मस्तीखोर गोवन, हांव मस्ती करता कळ्ळें न्हू. चल तुज्या कामाक लाग. हे म्हाज्या भावान डायगॉन दिल्लें म्हाका. एक एनवलोप हांवें उजार केलें जें म्हाका दिल्लेलें तें. एक एका कोणाक दिवंक दिल्लेलें तेणी, पूण थंय लोक न्हू पयशांचो दुरुपयोग करतात, फुगट्यो फोडटात आनी कितें. सो हें हांव बऱ्या जाग्यार दितलो आनी हांवें सेव करून दवरल्याय पळय, आहा तश्शें आहा म्हाजे कडेन. सो येस, हें शुवर कोणाक दितलो. हें खावपाक हांव सारको हुस्केता. दाळ आनी दाळी वांगडा म्हाका पळय काय बरें ताती गेला. तुका कशें दिसता वॅज जेवन? बरें दिसता. हे अशी पद्दत बरी न्हू मांडयेर घेवन जेवपाची, खबर आहा तुका? कित्याक? बरें न्हू अशें जेयनान केन्ना. पूण कशें जेवयता तर पोटानूच न्हू. बरें न्हू अशें जेयनान. कोणीय तुका कॉमेंट करून सांगतले पळय अशें बरें न्हू म्हणून. आनी हें पळय हें म्हाजें फेवरेट. घालता हात भितन, खाता पोट भरून. भूक लागल्या सारकी म्हाका. सो गायज हांवें पळय केल्या फ्रेंच फ्रायज. हांवें ऑर्डर केल्लेले न्हू, आतां येयले ते पळय बरे फ्राय बीन केला हांवें. आनी हें पळय पुचकू पुचकू पुचकू.
खातले तू खातले नॉट तुका इंटरेस्टेड. ते चावला न्हू मुनीर तुका ते बटाट बीन खांक मेळा न्हू. तूच खा. तू सध्या टीव्ही पळय हे पळय तू आं चल हांव खाता मातशें. फायनली आमचो आईचो वायफाय बिफाय सेटअप जाल्लो आसा आनी तुमी हांगासर पळोवंक शकता वायफाय सेटअप केला हांवें. आनी मेन म्हणटा पळय तें आमकां कितें आसलें जाणा गायज हांगासर न्हू रेंज खूब कमी आसा कांयच ना 5G बीजी कांय ना 4G बीजी. सो जाता कितें हांव व्हिडियो कितें करी जाणा 3 जायसर अपलोड करतालो रातची अपलोड जाली न्हू का 3 हांव अपलोड करतालो 3 जायसर हांव व्हिडियो एडीट करतालो आनी 3 व्हिडियो अपलोड करपाक घालतालो ती संग अपलोड जाताली म्हणजे स्लो 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 आनी हांव 6 जायसर असो जागोच रावतालो कित्याक स्क्रीन ऑफ जायत न्हू जाल्यार ते व्लॉग अपलोडूच जायनासले. कितें तरी जातालें आनी परत आसलें तें परत 0 परत 40 वयतालें परत 0. सो त्या खातीर म्हाका जागीच रावचें पडटालें आनी आतां कितें जालां जाणा वायफाय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे बी कोण ब्लॉगर्स आहा न्हू तांकां आनी नेट कनेक्शन तर बरें फास्ट आहा जाल्यार व्हिडियोची क्वॉलिटी बरी येता आनी बरें फास्ट अपलोड जाता. सो बिकॉज ऑफ दॅट वायफाय घेतलेलो आसा आनी हो जो वायफाय आसा खबर आसा तो 1 ब्रॉडबँड म्हणून आसा तेजो आसा आनी मेन म्हणटा ते म्हाका 3,500 फूल आख्खें कनेक्शन मेळ्ळा आनी मंथली म्हाका 500 रुपीज भरचे पडटा आनी अनलिमिटेड इंटरनेट सारकें अनलिमिटेड आनी स्पीड बीड बेस्ट आसा सारकी 100 MBPS स्पीड आहा. सो गूड वायफाय जाय तसलो न्हू. सो फायनली वायफाय घेतलेलो आसा हांवें आनी मेन म्हणटा ते आयज खाजी घातल्या फूल पावर सारकी. आयज आमी खूब खाजी घातल्या टायमपास खूब केला सारको पयला आसतलो तुमी न्हू खाजी खूब घातल्या आमी आयच्या ब्लॉगान. आनी या फाल्यां आमी वयता शिवोले आमची एक यूट्यूब फॅमिली आहा तेंगेर आमकां इनवायट केला लंचाक. सो आमी तेंगेर वयपाची आसा. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर व्लॉग्स आनी आमचे जे व्हिडियोचेर जे कोणी नेवे आसात न्हू जाल्यार आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करून वचो नाका नाल्यार कितें जाता जाणा आमचे व्हिडियोज न्हू तुमचे कडेन लेट पावता आनी त्या टायमार तुमकां खबर आहा कितें तें लेट पावन मागीर कितें फायदो सारकें न्हू. त्या भायर आमी न्हू कितें म्हणटा तें आवटडोर कुकींग करपाचें आसा स्लो 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 ब्लॉग शिवपाचें आसा मागीर आमी फिशींग करपाक वयपाचें आहा बोटीन. सो ती एक ब्लॉग येवपाचें आहा आमचें आनी हालीं न्हू मातसो सारको बिजी चल्ला हांव म्हणून कोणी हांव तर फोन बीन उखलिना न्हू जाल्यार प्लीज डोंट फील बॅड. हांव मागीर केन्नाय परत रिप्लाय करता मागीर. आनी मेन म्हणटा तें म्हाका तर केन्नाय सकाळी फुडें कॉल मारीत न्हू जाल्यार हांव चिंतूच नाका तुमी फोन उखलतलो म्हणून कित्याक हांवें कितें म्हणटा तो हांव कुंभकर्ण हांव लेट उठ्ठा. सो म्हाका मागीर 2 उपरांत केन्नाय फोन मारा हांव फोन उखलता पूण तेच्या पयलीं मारीत न्हू पॉसिबलूच ना. आनी मेन म्हणटा तें म्हाका खूब न्हू मॅसेजी करता की कम टू मीट मी आनी हें आनी तें. हांव न्हू सगळ्यांगेरूच येवं शकना बट आय ट्राय माय लेवल बेस्ट स्लो स्लो एक 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 करून हांव पावता तुमगेर सगळ्यांगेर. म्हाका पळय इन्विटेशन येयलेलें आसा काणकोणासून कारवारसून मारगांव पेंजीम वास्को नॉर्थ गोवाक म्हाका सारकें पेरनेम मांद्रेम मोरजे म्हापसा सगळ्याक इन्विटेशन आसा. कोणाचे बड्डेक आसा कोणाचे खूब कितें कितें इन्विटेशन आसा. सद्या मातसो आमचो शूट आसलो न्हू शूटाक सारको हांव बिजी आसलो टोटल बिजी सारको म्हणून हांव कांय करूंक पावनासलो. सो गायज कितें आहा जाणां जेन्ना मनीस बिजी जाता न्हू जाल्यार मातशें खंय तरी खंय एक वस्त खंय तरी खंय सॅक्रिफाय करची पडटा. बट हांव न्हू खंयच सॅक्रिफाय जायना. हांव म्हाजो फॅमिलीकूय टायम दिता अंकिताकूय टायम दिता. आनी तुमी तर जाणा तुमी तर लोक म्हाजे व्हिडियोज पळयता न्हू युट्यूबार घे म्हणून युट्यूबार न्हू घे म्हणून युट्यूबर्स आसा. हांव एकूच आसा रातची 3 जावं 1:30 जावं 5 जावं 4 जावं सगळ्यांचे कॉमेंट रिप्लाय करता. एकले कोण आहा न्हू तेंचे कॉमेंट रिप्लाय करिना जाल्यार हांव कसोच फुडें सरना. लेट पासून करता न्हू जाल्यार रिप्लाय करताच. बेश्टे लायक मारून वचना रिप्लाय करता. हांव त्या हेचो हांव न्हू केन्ना म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीक डिसअपॉयंट करिना. हांव रिप्लाय करता म्हणजे करता. आनी या अंकिता भितर कितें तरी करता. सो हांव व्हिडियो हांगाच एंड करता. दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल लायक शेअर सबस्क्रायब कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडियोज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडियो टील दॅन बाय बाय.